पिरणा पीडीए कॉलनीत एका दुकानात बायल दुकान धन्याची गळ्यातली सरपळी ओढून चोरान फुजो काढल्यो। बिरेस्तारा सकाळी ही घडणूक घडली। हो सगळो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला। खरेदी करपाचे निमित्त करून दुकानात आयिल्ल्या चोरान दुकानधनी बायलेची सरपळी फारावन व्हेली। साळगांव पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। सध्या पिलेन पीडीए कॉलनी जो सालिगांव ज्युरिडिक्शनान पडटा थंयसर आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता एक स्टेशनरी शॉप आसा। आयज सकाळी 8च्या सुमारेस ह्या स्टेशनरी शॉपाचेर एका जे ओनराची जी आसा ती चेन स्नॅच करून काही चोरटे जे आसा हे जाग्या वयल्यान फरार जाल्ले आसा। जेन्ना सकाळी काही दोन अज्ञात जे चोरटे आसा हे आपल्या मोटरसायकलींतल्यान स्टेशनरीच्या भायर आयले। तेजो जो वांगडी आशिल्लो चोरटो तो बायकी वयल्यान देंवलो आणि तेजो जो वांगडी आशिल्लो तो मोटरसायकलीचेर भायरूच राविल्लो। जो चोरटो आशिल्लो जेन्ना थेट स्टेशनरीन भितर सरलो, जी ओनर आशिल्ली ह्या स्टेशनरीची तिच्या गळ्यात जी भांगराची चेन आशिल्ली ही हिसकावून त्या चोरट्यान आपल्या वांगडी वांगडा त्या मोटरसायकलीचेर बसून हांगाच्यान फरार जाल्लो आसा। जेन्ना ही खबर सालिगांव पुलीस स्टेशनार कळ्ळी, ताबडतोब सालिगांवचे पुलीस हांगासर स्पॉटार पावले। सीसीटीव्ही सर्वेलियन्स आणि ह्या जाग्याची पुराय तेंच्यांनी तपास केल्ली आसा। सध्या ह्या चोरट्यांची सालिगांव पुलीस तपास करीत आसात। जेन्ना हे चोरटे जेन्ना भितर स्टेशनरीन सरले तेन्ना चोरटो त्या ओनराच्या गळ्यात हात घालून जो चेन हिसकावपा खातीर गेलो तेन्ना त्या ओनराक तेणी दुखलून चॅरीचेर सकयल जमनीर उडयलो आणि थंयच्यान तो फरार जालो। ती जेन्ना पडली तेन्ना ह्या हितून ती सिरियसली इंजर्ड जाली। तिच्या सध्या कमरेक आणि पायाक सध्या इंजरीज जाल्ली आसा। सध्या ती मेडिकल ट्रिटमेंटाचेर आसा आणि ह्या सगळ्या चोरीचेर जे सालिगांव पुलीस आसात ते सध्या तपास करीत आसात। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया त्या ओनरा कडल्यान तशेंच पुलिसां कडल्यान सध्या ह्या चोरयेचेर कितें अपडेट आसा पळय ती। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।